विविध सरकारी कार्यालयां जर मुरगांव पालिकेंतल्यान स्थलांतरीत केली तर मुरगांव पालिका इमारतीच्या दुरुस्ती कामाचो प्रकल्प बेगीन पुराय जावपाक शकता। अशें जाल्यार कंत्राटदार हे काम बेगीन करपाक शकतलो। सुमार 5 कोटी खर्च करून हे काम जातले। RD एक्सको खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नाईक। 5 कोटीचे काम घेतलं म्युनिसिपल बिल्डिंग रिनोवेशन। बरो टायम जालो। कॉन्ट्रॅक्टर मातसो प्रॉब्लमान न्हय पण ताका जर सगळें टोटल वेकेट करून दिलें जाल्यार काम बऱ्या भशेन बेगीन जावंक शकता। काम बऱ्या भशेन जावंक शकता आनी बेगीन जावंक शकता। आनी ताणें सांगलां की 4 ते 5 म्हयन्यान आपण काम कंप्लीट करून सगळ्यांक परत हाडटा। आमी भरपूर ट्राय केली, खुबशे मिटिंगे केले आनी आतां तें मातशें फक्त डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आहा पळय तें शिफ्टिंग करपाचें डेप्युटी कलेक्टर कडेन उलोवप जालें। लास्ट सगळें करून आमच्या सेक्रेटरीन तारीक थॉमसान कलेक्टर सावथाक सांगलां आनी तिणी एक लेटर केला। काल तें लेटर येयलां। तेंचो फक्त विशय आसलो तितून एक स्ट्रॉंग रूम खंय आसलो। नॉर्मली स्ट्रॉंग रूमाचें सोल्युशन जातलें इलेक्शना टायमार तो MPT हॉलान आसता। त्या विशयाचेर तेंच्यांनी एक लेटर केला। काल मागीर लास्ट काल CMA कडेन हांव उलयलो। सेक्रेटरी रेवन्यूक सांगपाक लायला आनी अंडर सेक्रेटरी रेवन्यूचो आसलो ताका डायरेक्शन दिलां की तें करा तुमी शिफ्ट आनी तुमचो इश्यू कांय आसपाना की सेक्रेटरी रेवन्यू आतां म्हाका दिसता लिवेर आसलो म्हणजे लिंक सेक्रेटरीक आपयलो किंवा ताचो दुसरो एक सेक्रेटरी कोण तरी येयल्लो तेजे कडेन उलयला CMAन सांगलां आनी आमच्या सेक्रेटरीक सांगलां फॉलोअप कर आनी करून घे। ते शिफ्ट जाले म्युनिसिपल बिल्डिंगांतले सगळे जाण पोस्टा कडेन उलयले आमी ते रेडी जाल्ले। आमची म्युनिसिपालिटी जातली। कलेक्टर ऑफिस मातशें अडचण आसूंक शकता अशें तेंचें हें आसलेलें पण तें आतां लायनीचेर जातलें तें तें क्लियर जालें जाल्यार सगळीं ऑफिसां गेलीं सडावेल्या हातून घाल म्हटलां तांकां थोडे इट इज अ मॅटर ऑफ ओनली 3 to 4 मंथ्स मोस्टली बिफोर इलेक्शन सुद्दां तांकां आमी हाडूंक शकता जेन्ना इलेक्शन जातलें अशें सांगलां। आनी ते कालच्या मिटिंगे उपरांत मातशें एक्सपायर जातलें तें शिफ्टिंग जावपाक जाय जालें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक काम करपाक आनी बरें म्हणजे काम एक्सपर्टायट करपाक बऱ्याक पडटलें अशें तेजें वांगडा आनी तें जातलेंच खंय जातलें शिफ्टिंग केल्यार? शिफ्टिंग म्हणजे कशें आहा सड्या वयलें आमचें मार्केट बांदलां पळय तेतून चडशे जाण येता ते सगळे इवन पोस्ट कळ्ळें न्ही ना पोस्टाक आमी वास्को खंय तरी ट्राय करता ते गव्हर्मेंट स्कूल आहा तें ती प्रिमायसीस पयला तेणें ते चेंजीस जावंक शकता बाकी सगळें हांगा येतले। आनी कलेक्टर ऑफिस डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस रवींद्र भवन तांकां मातशें कितें रेडी करून दिवपाक जाय ते एग्री जाला कॉन्ट्रॅक्टर।